सध्या किती पूर की म्हणून मैं रशियानी कसं नाही उडत असलं रे पास पैकिंग करता अब्बा अंतु इंतु पैकिंग एकदल हां दिसतस की तुमका कयस म्हणो हंगस पळया हंगस हन्नी आता कार आडत मला हे पूरा सामान कार अंत घालनो मागीर हांव भायर सरता वग्गी येता रेडी कोंदवरी म्हणे खंय गेली बानी आनी खंय येनी इतले वेळ जल्म म्हाका सोडून इतली देव गेली की हां आयली की म्हणो बगला शब्द जल्म अय्यो हे कसं गमर आहे ते घर जाऊन खाली करतस की तू एक 4 चील घेतला रे पाहुणा इतलं पुरा चील घेतला कसं लेके ह्या पुरा वसात फर्स्ट तू रेडी जाऊन या ताजे मागीर हांव अरे रेडी जावचें कसं हां जायत आत्ते ताव हां कशी ती आता रेडी जावच्याक गेला ती येवची भितरी हांव हज्जेक वयला वरे कोण सोडता 3, 2, 1. अय्याब्बा कितलं बॅग असेल म्हणून तुम्ही पळयली इंच नव्हे आत्ता पळया हांव त्या इतले इंच बॅगा घालून ड्रॉप करायला हें इतले करचे भितरी म्हाका पुरो जावन गेला तिणे पेडावण कुकर गॅस स्टव सिलिंडर हें पुरा हाडलेलें तें हांव ती कळना शेत निप्पोन दवरला तुमी जावं सांगचे वचूं नाका ती आमगेले पातळ मागींची एक लगेज ताजे वयर इतलें पुरो लगेज अगत्य पुणे आशिल्लें तें पुरा कसान कसान की पुरो धरला आं पातोळी माई याव गा रेडी जाल्वे तूं हां आयली हां आयली बा आत्ता पुणे भायर सर की मारा ती अयोयो आनी कसन गो तू गेलें म्हाका घरा बीग घालूंक विसरलें आनी टॉमीक एक सांगून येता हां जायत वस ओग्गी हो ऑलरेडी लेट जाला हां बीग घालून आयली आनी पुणे वचा मारा ती अयोयो आनी कसं गो तू गेलें जाय न्ही वे एक सरळाक पंकजाक आनी ते होड्डस्तिके मागीर सांगचें कशिल्लें आत्ता ताव तूं अशी करता रबला रे हांव एकलो वचून येता पळय म्हाका सोडून तवे तुमी नाका नाका हांव तांकां फोन करून सांगता मागीर फोन करून सांगता काय एक पण ताका एरोप्लेनार बसले मागीर नेटवर्क गिटवर्क कसं नाही आना म्हूण सांगून तिका गोत ना की म्हूण हांसो तें हांव आतां वापस तिका सांगला रे म्हाका आनी लेट करता ती कसं आलोचन करता साबा तुमी वचावे हाब्बा आत्ता पुणे तुगेले तोंडान तूं वचावें म्हूण सांगून आयलें वचा आमगेले प्रिवियस व्हिडिओन तूं आमगेले वीक्षकांनी पुरो आमकां केलो सजेशन सांगला तुमी तें घेया तुमी हें घेया म्हूण सांगून ताका हांव तुमकां मस्त धन्यवाद सांगता तें पुरो आमकां उडगास केलेले थँक्स तुमकां तुमी सांगिल्लें पुराय हांव पॅक केला टॉमीक एक करूं जाय न्ही हांव पॅक करून व्हेल्ले रे हांगा घर रक्त्याक घेवन जायना मा ताका हांव टॉमीक हांगा सोडता आसा तुमी लेक्चर पुरो गुंडा कसं लेकी येनी म्हूण सांगून तें कसं जालें म्हळ्यार लास्ट मोमेंट रे गुंडा याना म्हूण सांगून हट केला तशें जावन आमी 3 दिवसा घुसकर गुंडाक तागेले अम्मा मालकार कडेन सोडून आयलींची अयोयो कितलें व्हड आसा बाय हेंची गो एअरपोर्ट पळयतास न्हय तूं यो आतां आमी चेक इन करचें कसं चेक इनाक वचा चेक इन कसं ना मेगेल बॅगाच पुराय काम चेक करता वा कोण पॅक करचे वापस म्हाका पुरो जाला न्हू तूं यो गो तूं मेगेलो म्हाका रे तुगेलें म्हणके फस्ट टायम हें एरोप्लेनार वचचें थंय कावंटरार वचून नेमगोया कसं कसं करता म्हूण तांणी सांगतात ना वा चेक इनाचें एक विलावारी जाल्लें कसं न्ही तोंदर जाय न्ही तांची तूं फूड पॅकींग केलेलें पळय तशींच आमी हांगा आयिल्ले आसले रे जाल्लेंच आशिल्लें 2 kg सिलिंडर पेडावणां तें हें पुरो हाडलेलें न्हय तूं तें हांगा तकून सोडय नाशिल्लें तें व्हरच्याक अयोयो त्या सगळें खंयचे हाणी वे तुमी हांव थंय निमगेल मग तुमकां घरा तकून भायर सरतना पेडावण गॅस सिलिंडर पुरो आसूं वे म्हणून आसा म्हणलें मग तुमी खंयचे हाणी ना वा म्हाका तुमी मोस केले आसूं गो पातोळी हांव तशें केलेलें एक रितीर लायकय जालें न्हय न्ही जाल्यार आमकां आतां हांगा तकून सोडून आशिल्लें तें वचच्याक हें लगेज पुरो म्हाका जड जातास मो ते विमानाचे बाल आसता न्हय ताका सिरकाव एक 2 चील कसं न्हय चिके हो गुरुलय मारा ती मगेल मर्याद काणाका हें कसं न्हय स्लीपर कोच बस्सू सामान पुरो वयर गेलो गो एरोप्लेन एरोप्लेन थंय एरोप्लेना भितर हें पुरो दवरक कंपार्टमेंट आसताल गो चिके वेळ दवरंगे
चेडी ओगी थंय पळय म्हापशी आमकां राखता आसा ती विंगड जन कितले लायक अशें कोणी नावे जन आम्मीच वे आम्मीच न्ही मगो सुरवेक एरोप्लेन चडलेलें तशें जावन हांगा कोणी नांची आमगेले म्हापशी सुमार जन आशिल्लें ती तूं पळय न्ही दिसता तूं चिके गुड्डी नावा कसं न्ही हांव गुड्डी म्हण तुमी म्हाका किडोच वे आतां ना ग किडयलेलें न्ही अशी सांगिलें हां आतां थंय ओग्गी ओग्गी वचून बैस थंय म्हापशी पळय जन येता आसा ती आमी हांगा वाट ब्लॉक केला तुगेल बॅग पुरो कंपार्टमेंटान दवरूंक सांगलें न्ही गो कसलेक हांगा घेवंक आयला तूं नाका हांव पायरी दवरून घेवन बसता आमगेलो स्टॉप आयलो कुडले आमी दिवंक ना मागीर ते कंपार्टमेंटातून काडतो बसले तो मुखार गेले रे ताकाच हांव हांगा दवरून घेतला हें फ्लायट माराय ती तशी पुरो मध्यान तूं स्टॉप करूंक जायना हें आकाशार वतास ना वा कसं न्ही हें एक रूख ना घर ना अंगडी ना अशी केल्यार हांव गांव कशी पळोवचें हो हांगा दिसताच पळया हांव हेंच सांगिल्लें तुमकां ताजी बाल्लान तो आमी बॅग लांबया म्हणून अय्यो माराय ती तें आमगेल फ्लायट न्ही गो तें विंगड फ्लायट म्हाका ओम कोयल म्हण कितें जाता आसा हॅलो सर हॅलो मॅडम आय एम द एअर हॉस्टेस हियर मे आय नो हाऊ कॅन आय हेल्प यू मॅम सर प्लीज पुट ऑन युअर सीट बेल्ट सुरवेक तें तोंड ओपन केलेलें आसा पळय तें बंद कर मरे ती मूस वचात तोंडा भितर ती तुका कसं दाई म्हूण निमगीत आस आनी सीट बेल्ट घाल घेवका खंय ओगी घाल घे हो होय वे हां जाय तुका म्हाका ओम कोयल म्हण कितें जाता आसा एक लॉट लिंबी शरबत आनी एक प्लेट आंबोडो गोली भजे आनी इडली चट्टंबड असले हाडत वे नुतो बैस गा तें पुरो हांगा मेळचें की हें ट्रेन वा मॅडम वी डोंट वॉन्ट एनीथींग थँक यू Okay, sir. If you need any help, just press a button. Have a nice day to you both. Thank you. फ्लाईट अर्चून एक 15 मिनिट वरे जायनी तितले भितर हांकां न्हीद आयली पळय ते कशी न्हीद काडटा की देवाक गोतू म्हाका बोर जातास मू कसं करचें रूख आनी पळया अंगडी पळया म्हळ्यार कसं न्ही दिसना हांगा कसं करचें अयो हें कसन मिगेल आंग पुरो जड जड जातास कोण हें अशी बॅग उडोवन गेलेलें अयो पातोळी माय खंय गेली दिसना मू हो मामू न्हू बसला पाप बोर जात की म्हणून एकलाकच काम करूक हांगा तिके उरलो नव्हता हें कसं ना बा तांबडे बटन आसा एक कॅप पण पळयता ए माय कोण तुम्ही हंग कसं करता सती कसले कायलींचंगा हें रेस्ट्रिक्टेड एरिया हंग पायलट सोडर आनी कोणी येवचेक ना तशी कसं वतील तुम्ही हंगा खंयचे बटन वतील तें तावळी ती एकली इंग्लीश उलयताली माय आयलेली कसं न्ही हेल्प जाय जाल्यार बटन वती ती म्हणली म्हाका बोर जाता आशिल्लें ताका उलया म्हण एक बटन वतिलें अयो देवा कसं केल्ली तुम्ही अयो अयो कशकी वतास एरोप्लेन सिग्नल चुकतास हें आतां मॉरिशसने आनी खंय वचून लँड जाता की म्हणून कंट्रोल रूम द फ्लायट हॅज लॉस्ट इट्स कंट्रोल अय्यो माये तुम्ही केलेलें हें एक एडवटा निमित्त हें एरोप्लेनात वापस एअरपोर्टाक वतास म्हळ्यार तुमी खंय चडले ती पळया त्यांच्या एअरपोर्टाक वापस लँड जातास ओयोयो आमी घरा येवन पावलींची आमकां मॉरिशसाक वचचेक जाय न्ही कसलेक म्हूण कळ्ळी न्ही तुमकां एक स्वल्प वेळ थंय इंचे आड पडलेलो हांव तितले भितर हें पातोळी मायनेक एडवट कोर न्हू आमी वापस आमगेल्या गांवाक येवं तशें जालें आमगेलें हें मॉरिशस ट्रिपा वयरी तुमगेले कसं अभिप्राय आसला रे कमेंट सेक्शन घालाची तशींची हें व्हिडिओ लायक आनी शेअर कराची आनी आमगेल्या यूट्यूब चॅनल कोंकणी टीव्हीक सबस्क्रायब कराची